नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमारा सावन सुरू। गोंयच्या इतिहासान सगळ्यांत चड 28 दिसांचे कामकाज। प्रस्न पावतले 3500चेर। अर्थसंकल्पाचेर 20 दीस चर्चा। अर्थमंत्री पर्रीकार सोमारा मांडटा नव्या वर्साचो अर्थसंकल्प। सरकाराचे कर येणावळीचे गणित गडबडला 20% म्हारगाय वाडय नासतना पयसो उबो करपाची मुख्यमंत्र्याची कसरत। पळयात खासा रिपोर्ट। सरकार लोकायुक्त विधेयकांत दुरुस्त्यो करतलो काय ना, अजून कांयच धड ना। सरकाराची कसलीच हालचाल ना। लोकायुक्त ॲक्टिव्हिस्टांची सरकाराचेर नजर। किरण पाणी वाठारांत रेंव काडपा खातीर खारफुटीच्या झाडांची सर्रास कत्तल। बेकायदेशीर रेवेचो धंदो चल्ला दिसा उजवाडे। मामलेदार पुलिसांची ना जाग माग। किरण पाणी जुवे नाच जावपाची भिरांत। आणि आदले 64 रणजी ट्रॉफी क्रिकेटरांक वाटले 2 कोटींचे पेन्शन। DCN केलो आदल्या क्रिकेटरांचो भोवमान। सध्याचे क्रिकेटरांचो दर्जो सुधारपाचो संघटनेचो यत्न। खबरो विस्तारान। विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमारा सावन सुरू जाता। गोंयच्या इतिहासान सगळ्यांत चड म्हणल्यार 28 दीस चलपी हे अधिवेशनान पयलेच फावट वट्ट 20 दीस मागण्यांचेर चर्चा जातली। हरशीं चडांत चड 15 दीस जाता। आतां मेरेन वट्ट 1800 प्रस्न विधानसभेन आयल्यात। 8 एप्रिल म्हणल्यार वट्ट प्रस्नांचो आंकडो 3500 मेरेन पावूं येता, अशें विधानसभेचो सचिव म्हणटा। The first day will be most important business will be presentation of budget. It will be in the afternoon, 3 o'clock. And other business will be presentation of supplementary demands. And second day, the discussion of vote and supplementary demands, and along with the passing of consideration and passing of the appropriation bill of the supplementary demand. Then general discussion will be taken place. It will be for 3 days. That is from 19th to 21st. There are 4 private members' day, where the private member bills will be taken up. That private member resolution will be there. Altogether 20 resolutions will be taken up on the private members' day. From 25th, the discussion and voting on demands will be started. Each demand will be taken up, and the voting and passing will be done. And it will go up to 20 days. Generally, the discussion on demands goes for only 15 days. But this session being a longest one, its working days are 28 days. Then after the discussion and voting on demands, concerned budget bill will be taken up for passing. That is the last day. Altogether, being 28 working days, we have so far received about 1,800 questions, including star and non-star. I think it will go up to 3,500 also, because about 14 days more are there. Only half of the days have been passed. So I accepted the last date for the questions is 8 April. So more questions may come. विक्रमी 28 दीस चलपी हे अधिवेशनाच्या पहिलेच दिसा अर्थमंत्री पर्रीकार 2013-14चो अर्थसंकल्प मांडटलो। सरकाराचे कर येणावळीचे गणित सध्या 20% हाल्ला। मायनिंग बंदी उपरांत गोंयांतले अर्थीक परिस्थितीचे फाटभुंयेर नव्या अर्थसंकल्पाचो आकार 10% वाडयलो, तरी मुख्यमंत्री पक्षाचो जाहीरनामो कसो फुडें व्हरता आनी म्हारगाय वाडय नासतना पयसो खंयच्यान उबो करता हाचेर सगळ्या गोंयकारांची नजर आसा। पळयात रिपोर्ट। सप्टेंबरांत मायनिंग बंदी उपरांत गोंयची अर्थवेवस्था सापूच गलगल्याक आयल्या। जीडीपीचेर मायनिंगाचो 20% परिणाम धरलो जाल्यार सरकार थारायल्ल्या 23,500 कोटीच्या जीडीपीच्या टार्गेटा मेरेन पावचो ना।
एंट्री आनी एंटरटेनमेंट टॅक्स सोडल्यार कर येणावळ सगळेच कडेन पडल्या. वट्ट कमर्शियल टॅक्स थारायल्ल्या 2,500 कोटीच्या टार्गेटाक सुमार 450 कोटी उणे पडटलो. सेंट्रल सेल्स टॅक्स थारायल्ल्या 109 कोटीच्या टार्गेटाक सुमार 10 ते 11 कोटी उणे पडटलो. एक्सायजाचें टार्गेट सुमार 15 कोटींनी म्हणल्यार जवळ 8% फाटीं पडपाचें आसा. सरकारान एक्सायज टॅक्स 220 कोटी टार्गेट केल्लो, मात सद्याची वाड पळयल्यार चडांत चड 205 मेरेन वचपाक शकता. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार वॅट पोरू परस 3% उणें जालां. मायनिंग बंद जाल्ल्यान मायनिंग रॉयल्टी थारायल्ल्या 900 कोटीच्या टार्गेटाक 65% उणें पडटा. एप्रील ते जून मेरेन फक्त 350 कोटींची रॉयल्टी तिजोरेत पडल्या. मात सरकारान मायनिंग लीज विकून सुमार 250 कोटीची स्टॅम्प ड्युटी एकठांय केल्ल्यान स्टॅम्प ड्युटी मात टार्गेटा परस जवळ 85% वाडपाची आसा. लक्झरी टॅक्सूय पोरू परस सुमार 10% उणें जमला. मात वाडला तो एंटरटेनमेंट आनी एंट्री टॅक्स. हे दोनूय टॅक्स पोरू परस 60 ते 80% वाड दाखयतात. हे फाटभुंयेर नव्या अर्थसंकल्पात येणावळ वाडोवपाचेर सरकार कांय नवे प्रस्ताव घालपाक शकता ते अशे. सरकाराची वट्ट कर येणावळ सुमार 3,000 कोटी जाल्यार बिगर कर येणावळ 1,500 कोटी आसा. हो फरक उणें करपाचो यत्न सरकार घडये करतलो. त्या खातीर आम आदमीची येणावळीची मर्यादा सकयल हाडून कांय फीज, सर्व्हिस चार्जीस, लायसन्स फीज वाडून लोकांच्या बोल्सांतल्यान येणावळ काडपाक शकता. उदक आनी लायटीचे दर कांय स्लॅबा खातीर वाडूं येतात. सोरो, शिगार, तंबाखू आनी कॅसिनो हांकांय सरकाराचो जादा येणावळीचो भार उखलचो पडूं येता. भांगर, चांदी, म्हारग मोटारी, बायक्स असल्यो गाडयो घेतल्यार घडये चड पयशे भायर काडचे पडटले. मायनिंग बंद आसले तरी सरकाराची डंप उखलपाचेर नजर आसा. मात ते शक्य जायत हाची खात्री नाशिल्ल्यान नव्या अर्थसंकल्पात घडये तो प्रस्ताव नासत. स्टॅम्प ड्युटी वाडल्या ती पळयल्यार अंदूय सरकार मायनिंग लीज रिन्यू करपाचो. जमनीच्या वेव्हाराचेर स्टॅम्प ड्युटी वाडोवपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो. एंट्री टॅक्स आनी लक्झरी टॅक्स 60 ते 80% वाडला तो पळयल्यार पर्यटन उद्देग आनी गोंयांत यो वच करतल्यांक सरकाराची तिजोरी भरपाचो घडये आनीक भार उखलचो पडटलो. ते भायर केंद्रा कडच्यान मेळपी अनुदान वाडोवपाचेरूय सरकाराची घडये नजर आसतली. अंदू अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पयलेच दिसा आशिल्ल्यान सरकारान आर्थीक सर्वेक्षण अहवाल अर्थसंकल्पाच्याच दिसा मांडचो पडटलो. ह्या अहवालांत गोंयचे अर्थवेवस्थेचें चित्र कितें दाखयलें म्हूण पक्षाचो वेंचणूक जाहीरनामो आनी म्हारगाय वाडयनासतना सरकारी तिजोरी भरपाची सर्कस मुख्यमंत्री पर्रीकाराक चुकना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. सरकार लोकायुक्त विधेयकांत दुरुस्त्यो करतलो काय ना हाचें अजून कांयच धड ना. अधिवेशन सुरू जायत आयलें तरी सरकारान ते दिशेन कांयच हालचाल सुरू केल्ली ना. लोकायुक्त विधेयक 2013 सरकारान लोकायुक्ताचे दांत काडपी दुरुस्त्यो केल्यो म्हूण गोंयभरचे NGO आनी एक्टिव्हिस्ट सरकाराचेर तुटून पडले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत लोकायुक्त कायदो परत सुदारपाचें उतरूय मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. सोमारा सावन अधिवेशन सुरू जाता. सोमारच्यान सुरू जावपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती करपी बिल मांडटलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटा वयल्या डिबेटीत उलयतना सांगिल्लें. बोगस कागाळ करपी मनशाक 10 लाखां मेरेन दंड घालपाची तरतूद ह्या कायद्यात केल्या ती उणी करची अशी सामाजीक वावुरप्यांची मागणी आसा. 3 मुद्द्यांचेर तुम्ही एग्री जाल्यात ती अमेंडमेंट्स आमकां नेक्स्ट सेशनाक पळोवपाक मेळटल्यो. Absolutely 101%. The wording can be, we can see Barabar. by 15th of March if they give me, because next session is going to be from 18 March to Barabar. almost end of April. बरोबर 15 मार्चाच्या पयलीं जर तूं बसून आमी तांच्या बरोबर बसता आनीकूय काही लोकांक आपयता. बरोबर. म्हाका काय हें ना तातूंत. एक फायनीच्या बाबतीत जे तुमकां सांगला कितले हें आसा ते ओपन आसा. दुसरे फायनीच्या बाबतीत पण हांव फायनीच्या बाबतीत एकदम हय. सकयल येवपाक तयार ना. हय हांव मे बी 10 लाख 5 लाख करीन. दुसरे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीचे ते तुमी काडून हें करता म्हणून सांगला. कॉम्प्युटर ऑथॉरिटीचे मॉडिफाय करचे पडटले. मॉडिफाय करता ताका लागून ते There is no problem if लोकायुक्त इंडिक someone, ताका लागून डीम्ड we can take रिजेक्शन action. ताका लागून ते डीम्ड रिजेक्शनाची गजाल Automatic होता. ऑटोमॅटिकली झाली. पण ते आणि मे- लास्ट तुम्ही सांगला की मी आणि शेलाचेर तांणी कॉम्पिटंट कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्टाचे आपलं ओपिनियन हाडून दिवचे. वॉट एव्हर इज आय विल कन्सिडर. Absolutely. लोकायुक्त कायदो 2013 दुरुस्ती करपी कसलेंच बिल सरकारान तयार करूंक ना अशी माहिती कायदो मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिली. कायदो खातें म्हणटा सरकारा कडच्यान कांयच सुचोवणी ना. लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती करपी बिल सरकार ह्या अधिवेशनात मांडटलो काय ना ह्या विशीं आपणाक कांयच खबर ना अशें गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाटकणी म्हणटा. सरकाराची आपणाक कांयच सुचोवणी ना अशें तांणी मुखार सांगलें. विधानसभेचें हें अधिवेशन वट्ट 28 दीस चलतलें. ह्या वेळार सरकारान आपणाक जाय जाल्यार खंयचेय बिल मांडूं येता अशें सभापती राजेंद्र आल्लेकारान सांगलें. ह्या अधिवेशनात खंयची बिलां मांडटले ताचेर विधानसभा कामकाज समितीच्या बसकेंत अजून भासाभास जावंक ना. आम आदमी पार्टीन लोकायुक्त कायद्याचें जें बिल दिलां ताचो अभ्यास करून लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती करपी बिल हाडटलो
अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान लोकायुक्त सोपूत सुवाळ्यावेळार मिडिया लागीं उलयतना सांगिल्लें. मात हें बिल ह्या अधिवेशनांत मांडटले काय कितें हें तांणी स्पश्ट करूंक ना. पयरचे अमेंडमेंट अजून नोटिफाय जावन ना, त्यामुळे ते अजून अंमलान येवन ना. तातूंत भितर 3 सेक्शनां जी आहा पळय ती ताका लागून म्हणजे पूण मागीर हांवें कितें केलें टर्म ऑफ वी कॅन इन्क्रीज द टर्म प्रशांत भूषणाचे मेळ्ळे अमेंडमेंटाचे मेळ्ळां पण आय वॉज ऑलरेडी हांवें ताका मेळ्ळे 5 अपर लिमीट 10 ना 15 तारीख आयलें आतां म्हाका आफ्टर द बजेट आय वील गो थ्रू इट स्टार्ट एक्टिंग म्हणून. विधानसभेच्या फाटल्या अधिवेशनात सरकारान पास केल्ल्या दुरुस्ती बिलाक काँग्रेस पार्टी आनी हेरांनी खर विरोध केल्लो. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.